सोकली आमी एकठांय जावया, सोकली आमी लागीं सोडया, दोनया देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो ताका सोया, तारुणांत तूं कोडो तुझ्या राजान भोगून पावोय, तारुणांत तूं ह्या मिसांत आमी मागता आयज सोम दीस पाळटल्या नॅशविल पेरेरा ह्या सुपुल्या भुरग्या पासत देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. दोन 2023 वर्सा वैतुमराच्या म्हयन्यांत रोमा शारांत बिस्मांची 16वी सामान्य परिशदीक सभा जावची आसा. ही परिशदेची उक्तावणी पाप साय फ्रांसीस हाणें गेल्या आयताराक वैतुमराचे दावेर वाटिकान शारांत बागियोन पेद्रूक भेटयलोल्या बाजिलिकेन केली. आख्या संवसाराक आसलोल्या कातोलीक पवीस सभेन आपआपल्या 2 प्रांतांत व डायोसिसेंत आपल्या 2 गवल्यां बरोबर आयच्या दिसा वैतुमराचे सोत्रावेर परिशदेची उक्तावणेची करची म्हूण पाप सायबान मागलां. आयज से कॅथेड्रलांत आमचो गवली बाब विचून काडलोल्या प्रतिनिधींक बरोबर घेवन पवित्र मिसाची भेट भेटोवन आमच्या गोंय दमन महादोर प्रांतांत परिशदेचे वावराक सुरवात दितलो. जेजून घडलेल्या पवित्र सभेच्या ताच्या एकाच कुडीचे आमी सगळीं जिवे सांदे देखून ह्या समारंभेंत भावार्थान वांटो घेवया. हो परिशद समारंभून पाप सायब फ्रांसीस आमकां दर एका भावार्थ्यांक पवित्र सभेचे जिविता आनी कार्य वयर नियाल करूंक उलो मारता. ह्या तिसऱ्या हजराव्यांत देव पवित्र सभेक परिशदीक वांटो दवरूंक आपयता म्हूण पाप सायब आमकां सांगता. आनी हेच खातीर परिशदेचे समारंभेक मुख्य विशय हो जावन आसा. परिशदीक सभा एकचार सहभागेलीपण मिसांव फोये सेनेडल चर्च कम्युनियन पार्टिसिपेशन मिशन. पवित्र सभेचे जिवीत ह्या 3 उतरांनी आटापून येता. एकचार सहभागेलीपण मिसांव. आनी तुमकां बाबा भयणानू मुसोगण्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायरा दारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांगपार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमचीं पदकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. काकूत
Sumia kakutku. Muhima Deva usuki Anishanti dacha istak sonsari Sorvespora Deva Sorgi Charaya Sorpodvidar Deva Baba Ami Tuka Namaskar Kortam Ami Tuka Tinvastam Tuja Dor Voibhava Pason Ami Tuka Vakantam Somya Jesu Krista Baba Jai Krasputa Somya Deva Deva Sheli Tu samsara che papkatai Amchi katutko Tu Baba Jai Usvyak Boslai Amche magne ai kunke Kityak povitratnya sangati Deva Baba Chimoime Jesu Krista Eklots tu povit Eklots tu isvor Eklots tu polmisvor Pratuja. Aizia Gorapian Saibirmaichi Bed Zatoli, Bochembard Felix Lopez, Dandovaro Minino de Souza, Virgos Valo Vivian Pinto, Ivan Varo Sarita Nazaret, Caviello Varo Thomas, Dona Paul Francis Cabral, Saga Society Richard Pinto, La Citadel Colony Yona Lopez. मोयमे बोन देवा सोर पदवेदार बापा सदा तुची भक्ती करूंक आनी कोऱ्या मोनान तुची चाकरी करूंक आमकां फावो कर ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप कोश्टा दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पोराक बरें दिसलें आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटोयत जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातोलें लांब आवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशीं सर्वेस्पोराची खुशी शांती पावतली ताच्या ओतम्यांचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो सगल्या मनशाचीं पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टा दोगदां वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत कोत्तलो देवाचें उतोरें देवाचें वडोपकार आमचो जबाब जातलो जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्पोरा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रुती सगलीं म्हणुया जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्पोरा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती सर्वेस्पोराचें उतर खरेंच खरें सगलीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं नीत आनी प्रामाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला जबाब जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानां दितलो जबाब जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती
आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती सबात. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. हेब्रुवांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी उचत्ता तो भावात तीर करुया, कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सोशी रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो असोकताय ताका लागोनात तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगल्या जिन्साच्या ताळण्यान कोश्टांनी ताजी परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेलतली आमकां काकलूत आनी कुरपा. देवाचें उतरवें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solves mora soy, soy, solves mora soy, solves mora soy, soy. Solves mora soy, soy, solves mora soy, solves mora soy, soy. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण येरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. Solves mora soy, soy, solves mora soy, solves mora soy, soy. Solves mora soy, soy, solves mora soy, solves mora soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेबेदेवाचे पूत जाकब आनी जुआंव जेजू चडशीं आयले. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूंक तें तुवें आमचे सोरी केलोलें आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? तांणी म्हणलें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागता तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवूंक जाय, वा हांवें न्हावूंक जाय तें न्हाण तुमच्यान न्हावूंक जायत न्हू? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात, आनी हांवें घेवंक जाय तें न्हाण तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्याक वा दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना. तें निर्मिलोलें आसा तांकांच. 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणा चडशीं आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, विदेशा मदें तांचे अधिकारी आपली पदवी तांचेर जबरदस्तेन चलयतात, आनी तांच्या वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणो.
तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतू हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोरवणे पासत दिवंक आयलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयचो सेवा धर्म आमकां पदवेचेर लक्ष घालूंक आपयता. सगली पदवी मनशाक देवा तायन येता आनी पदवी देव मनशाच्या हातांत घालता जाल्यार कित्या पासत मनशान स्वतान नितीन सगळ्यांचो मोग करूंक. कसली पदवी ती जावं. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणानो, जेन्ना मनीस हे पदवेंत आसता तेन्ना ताचें जिवीत कशें जावंक जाय तो आयचो सेवा धर्म आमकां सांगता. ताचें जिवीत जावंक जाय सेवे चाकरेचें, निस्वार्थीपणान सेवा दुसऱ्यांक दिवप हें गरजेचें. आनी ताकाच लागून आमकां व्हडांतलो व्हड नमुनो देव आमच्या दोळ्या मुखार दवरता तो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. ताकाय पदवी आसली, देवाचो पूत कसो, पूण आपली पदवी दुसऱ्यांचेर जबरदस्ती चलोवंक न्हय, दुसऱ्यांक फटोवंक न्हय, दुसऱ्यांक त्रास दिवंक न्हय, पूण आपली पदवी ताणें दुसऱ्याचे सेवे चाकरेक भेटयली. दुसऱ्याची सेवा चाकरी ताणें केली. आनी हेंच आमकां पयल्या वाचपांत आयकूंक येता. हाच्या पयल्या वाचपांत इजायास प्रवादी हें बाकीत करता की कशे तरेन जेजू क्रिस्त मनशाच्या पातका पासत ताणें सोसूंक जाय. आपणाकूच तो खाली करतलो आनी आपलेंच बलिदान खुर्सार मरून तो मनशा कुळाक सोडवण फावो करतलो. आनी ताकाच लागून आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता, जेजू देव आनी मनीसूय. मनीस कसो सगल्या वाटांनी ताणें आपल्या जिवितांत भोगलें. पातोक मात सोडून आमकां हेब्रोवाची चीत सांगता, सगल्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली मनीस कसो. पूण आपल्या जिवितान ताणें सदांच दुसऱ्याची सेवा चाकरी केली. दुसऱ्याक निस्वार्थीपणान ताणें आपल्या जिवितांतल्यान बरेपण फावो केलें. आयज समाजांत आमी नदर मारल्यात. मनीस पदवेचो गुलाम जाला हें आमी पळयता.
आनी जेन्ना मनीस पदवेचो गुलाम जाता तेन्ना मनशाच्या जिवितांत आपस्वार्थ भितर सरता. म्हणजे म्हज्यावन कोण व्हड जावंक शकना, म्हजी सुवात दुसऱ्यान घेवची न्हय अशें जालोलें आमी पळयता. आनी हे 2 दिसाक आमी पळयता कशेन तरेन पदवेन आशिल्ले मनीस आपले पदवी जबरदस्ती दुसऱ्या मनशाचेर चलयतात. आनी हे आमी बारीकसाणेन नियाळ करूंक फावो. कित्याक आमी जेन्ना जेजू भाशेन तर आमचें जिवीत जायना जाल्यार कसलोच फायदो ना. ताकाच लागून हांव म्हणटालो आयज विचून काडलोल्या मनशाक, सरकारी मनशाक आमी पळयले जाल्यार ते पदवेचे इतले गुलाम जाल्यात की तांकां दुसऱ्याचें पडलोलें ना. हें आमी पळयता. ते पदवेन आसलोले इतले गर्वान बोडल्यात की तांकां दुसऱ्याचे कोस त्रास आटे विटे दिसती पडनात. ताकाच लागून हांव म्हणटालो जेन्ना आमी ह्या मनशाक विचून काडटात ताचें कार्य कितें काय, ताचें कार्य सेवक कसो ताणें पोरचेची सेवा करूंक जाय. He has to serve the people, not boss over the people. Remember that. ताणें पोरचेची सेवा करूंक ताका विचून काडला हें ते विसरतात. पूण जेन्ना तांकां ही पदवी मेळटा इतले पदवेचे ते आशेन भरतात की तांच्या जिवितांत निस्वार्थीपणाची सेवा उरोना. हें आमी पळयता. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणानो जेजू ह्या दोगांय भावांक बरी शिकवण दिता. तांकां दिसतालें की जेजू रोमकाराक चेर झुजून आड वचून तांकां तो हारयतलो आनी तें राज जेजूचें जातलें म्हणून. आनी ह्या राज्यांत ते ह्यो 2 सुवात्यो मागतात. एकल्याक दावे वाटेन दुसऱ्याक उजवे वाटेन. आनी पूण जेजू तांची मनां जी घुस्पलोली ती साफ तो तांकां सांगता की मनशाचो पूत दुसऱ्याची चाकरी करूंक आयला, दुसऱ्याक आपले चाकरेक लावूंक येवंक ना. पूण आयज आमी समाजान नदर मारल्यात, आमच्या विचून काडलोल्याचे नदर मारात. मनशाची चाकरी मनशान तांची चाकरी करूंक जाय, ते मनशाची चाकरी करिनात. हें उलगरास दवरात. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणानो हो वेळ नियाळ करपाचो. थोड्याच म्हयन्यांनी एलिसांवां येतलीं. पयशांक लागून दुसऱ्या हेर वस्तूक लागून तुमकांच विकूं नाकात असल्या मनशांक. हें आमी पळयता. मनीस जायते पावटी सजमना, आपण्याक जाय ते भाशेन करता. तांचे फाटल्यान आमी धांवतात तांकां पाटिंबो दिवंक. जेजू फाटल्यान कितलीं जाणां धांवतात हें दिसती पडना. आनी आपली सगळे गूट लिपोवंक ते मागीर बरेपण करतात म्हूण दाखयता. हें दितात तें दितात, हें करतात तें करतात आनी आमी मागीर दोळे धांपतात. तांच्या जिविताचे नियाळ करूंक फावो. कशे तरेन ती जबरदस्ती पदवेची दुरुपयोग करतात तें आमी पळयता काय. दुरुपयोग करूंक आपणाक जाय तें करतात, आपणाक जाय ते भाशेन ते जियेतात आनी आपणाक जाय ते भाशेन लोकांक ते फुसलायतात. हें आमी पळयता.
आतां दोंग्याचें रूप घेवन ते भायर सरता थोडेच दिसांनी. आनी जायते फावटी आमी वेता चिंतीना कितें जातलें तें. परतून आमचें गोंय ताच्या हातान पडल्यार निसणटण जातलें, कितें जातलें तें आमी चिंतिना. ताकाच लागून जायतो गुन्यांव आमचोय आसा. तांचेर वायट उलोवन कसलोच फायदो ना. कोणें विचून काडल्यात, आमी विचून काडल्यात, हें उगडास दवरात. ताकाच लागून बदलणी येवप गरजेचें. जो मनीस खऱ्यानूच निस्वार्थीपणान सेवा करूंक भायर सरला, पोरजेचें तो चिंतलो, पोरजे पासत आपलें जिवीत करचितलो, हें गरजेचें. असले मनीस आमी चिंतूंक जाय. पूण जायते फावटी अशें चिंतिना. आमचें ध्यान मन कित्याचेर वेता? पयशांचेर वेता, दुसऱ्या वस्तूंचेर वेता. हें बारीकसाणेन आमी चिंतूंक जाय. प्रितीच्या भाव भयणां, ताकाच लागून आयच्या सुरवातेच्या उतरान आमी आयकलां, ही परिशदीक सभा पाप साहेबान आपयल्या. आनी गेल्ल्या आयताराक रोमा शारांत पाप साहेबान हाची उक्तावणी केल्या. आनी आयज आमचे देवसिसींत आमी से कॅथिड्रलांत ताची उक्तावणी करतलो, बिस्म साहेब. आनी हे परिशदेचो विशय परिशदीक सभा, एकचार, सहभागेलीपण आनी मिसांव हो ताचो विशय. आनी हाचेर लक्ष घालूंक, भासाभास करूंक पाप साहेबान दर एका क्रिस्तांवाक आपयल्यात. कशे तरेन पवित्र सभा एकचाराची सहभागेलीपण आनी मिसांव कशे तरेन आमच्यान फुडें वचूंक जाता हाचेर भासाभास आमी करूंक जाय. आनी ताकाच लागून पयले सुवातेर एकचार पवित्र स्नाना वरवीं जेजूच्या गुडांत कुडींत आमी सांदे जाल्या. आमी जेजूचे सांदे, जेजू मस्तक जाल्यार आमी ताचे सांदे. ही पवित्र सभा ताणें घडल्या. म्हणटच एकचार पवित्र सभेंत आमी सदांच सांबाळूंक जाय. आनी ताकाच लागून ह्या वायटाचे तर आमी निशेध मारतले. असल्या मनशांक पदवे वयले आमी भायर उलयतले जाल्यार सगळ्या सभे एकचार आसूंक जाय, हें गरजेचें. एकचार पवित्र सभा वाडयता, वेगळोचार न्हय. वेगळोचार पवित्र सभा दोशी करता, हें उगडास दवर. आनी ताकाच लागून एकचारांत एक पवित्र सभा कशी आमी सगळ्या वायटाचेर निशेध मारूंक जाय, वायटाचेर जैत व्हरूंक जाय. ताकाच लागून सगळीं आमी जेजूची सांदे कशे एकठांय येवन निस्वार्थीपणान एकामेकाची सेवा करूंक, एकामेकाच्या आदाराक पावूंक, वो एकचार आमी सांबाळूंक, हें गरजेचें. ही लिडरशीप क्वॉलिटी आमी म्हणटा ती आमकां आसूंक गरजेची. सहभागेलीपण, सहभागेलीपण म्हळ्यार देवाचें राज बांदच्या कार्यांत एकामेकाक हात दिवन वयर सरप. देवाचें राज ह्या संवसारांत आमी बांदतले जाल्यार एकामेकाच्या हातांत धरून आमी चलूंक जाय. सहभागेलीपण भायर रावप न्हय, पूण एकठांय येवन एकामेकाक हातांत हात घालून आमी चलूंक जाय पवित्र सभेंत. आनी जें कितें वायट येता तें सहभागेलीपणान ताचेर फुडो करूंक, वायटाचेर निशेध मारूंक देव आमकां आपयता, हें गरजेचें. आनी ताकाच लागून दर एका मनशाच्या काळजामणान आपस्वार्थ आसूंक फावना. जेन्ना आपस्वार्थ भितर सरता तेन्ना सहभागेलीपण दिसून येना, फुटी पडलेल्यो आमी पडयता. आनी जायते फावटी असले मनीस आमचेच भितर फुटी घालतात, आमकां दोशी करतात, हें आमी पळयता. असल्या मनशाच्या जेजू म्हणटा ते भाशेन
वायटाक पडचें न्हय चोत्राय दवरूंक आमी जाय की आमचें सौभाग्यलीपण तुटो ना जावंक पूण सदांच एकामेकाच्या मोगान जिवंक एकामेकाक आमी सदांच आमचो आदार सहकार दिवंक देव आमकां आपयता आनी तिसरे सुवातेर मिसांव जेजू जे परी ह्या शिसांक मिसांव दिता की तुमी वचून एकामेकाची सेवा करूंक जाय चाकोर जावंक जाय आनी जेन्ना आमी असलें जिवीत जियेता सेवेचें बरेपणाचें जिवीत जियेता तेन्ना आमी क्रिस्ताक दुसऱ्या सोवें परगटूंक पावतात हें गरजेचें जरी तर आमी असलें जिवीत जियेना फटिंगपणाचें जिवीत जियेता वायटाचें जिवीत जियेता वायट करतल्याक पाठिंबो दिता तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान जेजू दिसती पडना जेजूक गोवाय दिवंक आमी पावनात आनी हाकाच लागून हे मिसांव आमकां बावतिजमा उद्देशी मेळ्ळां की आमी जेजूचे खरे पाटलावदार आनी परगटणार जावंक जाय आमच्या जिविताच्या कोरण्यांतल्यान हें गरजेचें तर हाचेर भासाभास करून नियाळ करूंक ही परिशदीक सभा आपयल्या सिनड पाप साहेबान आपयला तर आमच्याय जिवितांत आमी जेजूचे खरे साक्षी जावंक देव आमकां आपयता तर प्रितीच्या बाबा भयणांनो आमी बारीकसाणेन चिंतूंक फावो कोणाक आमी आमचो जिवितांत विचून काडटले पदवे नाशिल्ल्या मनशाक कोणाक हाचेर बारीकसाणेन नियाळ कर जो मनीस मनशाक काबार कोत्ता स्वयं काबार कोत्ता गरिबांक पिडापीड दिता गरिबाचे हक मोस्तिता पर्यावरण काबार कोत्ता पयशा वरवीं सगळें घेवंक सोदता पयशा वरवीं निसंटण करूंक सोदता तसल्या मनशाक आमी हें गोंय दिवंक सोदतात हो जो मनीस परजेची सेवा चाकरी करतलो निस्वार्थीपणान परजेचे हक राखतलो पर्यावरण सांबाळटलो सगळें सवें बरेंपण करतलो आमचे फुडगे पिळगेक तो बरेंपण करून दवरतलो असल्या मनशाक ते आमी तुमच्या हातान दवरलेलें आसा की कशे तरेन आमी देवाक गोवायकी दितले आनी हें सगळें जें देवान आमकां दिलां तें सांबाळटलें हें आमचेर म्हजेर आनी तुजेर दवरलेलें आसा कित्याक आमकां सगल्यांक देवाक हिशोब दिवंक जाय आनी ताकाच लागून आमचें जिवीत बरेपणाच्या कोरण्यांनी आमी निटूंक जाय असल्या मनशा फाटल्यान धांवचें न्हय असल्या मनशांक पाठिंबो दिवचो न्हय पूण देवाच्या वावरांत आमी एकचारान सहभागिलीपणान जिवंक बरेपण शिपडावंक देव आमकां आपयता तरीच करपा ह्या मिसांत आमकां मागुया उबी रावया आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया सतमानता देवाक स्वर पदवेदार बाबाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोस सांबाळलो आंकवार मारयेन जल्मलो पोंस लादाकाल ताणें घोस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तोय तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मुजवी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी देवाच्या हातांत घालुया पवित्र सभे पासत पवित्र सभा राष्ट्रांक उजवाडटलो उजवाड
आनी आख्या मनीसकुलाचे सोडवणेचो संस्कार जावन म्हूण आनी सगळ्या मनशां बरोबर चलून देवाचे राज तिणें बांदून हाडूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेब पासत, फिलीप नेरी फेरांव आमच्या बीस साहेब पासत आनी गोंय दामान 2 प्रांतान आसलेल्या सगळ्या क्रिस्ती भावात्या पासत आयज आमी उक्तावणी कोत्ता तो परिशोध आमकां सगल्यांक देवाची येवजण सोडून काडून ती मानून घेवंक आनी ती वेव्हारांत घालून आदार जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सगळ्या समाजीक आनी राजकीय फुडारी पासत नितीत आनी प्रमाणीकपणान वावरून तांणी सगळ्या वेळार ओजेचे बरेपण सोदून काडूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. प्रिडेस्ता एक्सुरिया जुलूम आनी कोश दोग सोंसल्या पासत तांकां आमी केन्नाच देगेक वो कुशीक दवरिना जावन पूण क्रिस्तीचो रुपकार तांचे सवे पळोवन मोगान आनी आपुरबायेन आमी तांची सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. हांगासर एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्ता पासत हो परिशोध आमचो एकचार पवित्र सभेताय अदीक थीर गोड करूंक सहभागेलीपणान वावुरपाचें मन आमचें मोदें वाडोवन आनी जेजू आमकां दिलोल्या मिसावांक आमकां अदीक बरे भशेन तयार करूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. स्वर्गीच्या बापा ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या हातीन घातल्या ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुझ्या पोवितोळ्या मुखार बापा एकूच सोडो दोवो जेजू निर्मल भुरगो तुजो उमऱ्या भितर लिपतात कोन्यो तुझी जेजू सवे सगळी किरकोळपातकी भुरगी तुजी गोवाच्यो कोन्यो आमी उदकाचे तेंबे आमी जेजूचे सांदे आमी जेजूचे सांदे आमी. म्हज्या बाबा भयणानो म्हज्याय तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागत. हे तुमच्या नातलें बलिदान आपल्या मनांत मोहिमेक आमच्या नातले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांतली घातली ती देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवी शुद्ध निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा सासनाच्या देवा सोर काळ्या सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मा दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सुळयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनोजिवनपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवो स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीचीं देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 Dormarazo, solves por tu. Povit, 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 Dormarazo, solves por tu. Sorgani, salvolja. Tudzia wojwowa usorgi Duga Sojso Sorves poraci Navi Jeda taka sor बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरो सोसूक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूढ परगटुया तुझ्या गुरसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणाय रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये संगाती तिचो पुती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्म तुता आनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच येसू वरवीं त्याच येसू सांगता त्याच येसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया आमच्या बापाच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवादय करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुट आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाला तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची गागत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची गागत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझेच बाटल्यान येता जेजू आमच्या गोव्या भोगेर आमी मरता जेजू आमच्या ओंड्या तुझेच बाटल्यान येता जेजू आमच्या गोव्या भोगेर आमी मरता जेजू आमच्या ओंड्या
जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासस्थान ओरोनांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार तुझीच बाटल्यान येता जेजू आमच्या गोव्या बुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उरम्या तुझीच बाटल्यान येता जेजू आमच्या गोव्या बुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उरम्या ओरोन आसाय दोंगरा सोऱ्यां जेजू आमची शुभान स्विचार आमची निर्मूळ ओसो कुडीन जेजू आमचे जिवीत सासणी तुझीच बाटल्यान येता जेजू आमच्या गोव्या बुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उरम्या तुझीच बाटल्यान येता जेजू आमच्या गोव्या बुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उरम्या प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या स्वर्गीच्या जेवणात परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोवचें कर. त्याच वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी स्वर्गीच्या गुटाची अदीक अदीक संपूर्ण सजमोनी आमकां मेळो म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. कळोवण्यो मिसाल्या उपरांत आमी कळयतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Ekas donia deva, sogli ami bosu